आयज आमचे गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी बोब मारता, आमचे गोंयकार भुरगे जेन्ना 8,000 भुरगे एग्जामी बसता, 8चे 8,000 फेल जाता. आनी हेजो परिणाम जो आसा, आयज तुमी गोंयाक कितें मॅसेज दिली, नॅशनल लेवलाची मॅसेज कितें दिली की आमी गोंयकार जे आसा हे केपेबल ना. तुमी कितें मॅसेज दिली की बाबा तुमी जनवरीन एग्जाम घेता, जनवरीच्यान 8 म्हयने तुमकां पेपर करेक्शनाक कित्याक लागता, कित्याक तुमी इतलो लांब प्रोसेस केलो, 8 म्हयन्याचो प्रोसेस इतलो लांब. ना सेकंडरी इतलो लांब प्रोसेस केलो, पयशे तुमी तेंचे कडेन 100 रुपये बाबडे वतान रावन ते 100 रुपये फॉर्म भरता. हे 100 रुपये कित्याक फॉर्म भरपाक पयशे लागता ना. वॉट एवर इट इज 8,000 भुरगीं खंय रावतली एक वांगडा कशी फॉर्म भरता. तांकां त्रास कितले जाता बाबा, बशी दुरून येता आनी कोण आवय बापूय तेजे वांगडा येता. हे 8,000 भुरग्यांचो आयज फ्युचर कितें. तुमी 80 आतां जे कोणा सिलेक्ट करतले हांकां पयलींच करून दवरला काय कितें. गोंयची जनता आयज विचारूं सोदता तुमचे कडेन की तुमी 80 लोक कोणा पयलींच सिलेक्ट करून दवरला आनी हे 80 लोक फेल जाले म्हणटा. गोंयचे भुरगे सगळे फेल जावना, 8,000 भुरगीं फेल जावंकूच शकना. नाजाल्यार तुमचो कोण तो एग्जामिनर पेपर काडला न्हू, ताका आमच्या मुखार हाडा, आमी ताका क्वेश्चन पेपर दिता, ताणें आमचो क्वेश्चन पेपर ताणें आन्सर करचो. कित्याक आमकांय कळपाक जाय की आमची भुरगीं असली ना म्हणून. आमची भुरगीं खंय वयता ते आपलें नांव करून परतून येता. तुमी पळयला क्वेश्चन पेपर म्हणजे तुमी हो पेपर आन्सर करूंक शकता, प्रिपेअर केल्यार आन्सर करूंक शकता. म्हणजे तुमचो सगळो स्टाफ हो पेपर आन्सर करूंक शकता. स्टाफ म्हणजे प्रिपेरेशन. कॅन यू एक्सेप्ट आवर चॅलेंज, काँग्रेस पार्टीचो तुमकां चॅलेंज की तुमी फाल्यां जायज 23rd 24th एक पब्लिकाक एक हें दिवपाक कॉन्फिडन्स की वी आर कॉन्फिडंट, वी आर केपेबल. सो तुमी सगळे ऑफिसर इन्क्लुडिंग यू, can you answer tomorrow this exam? Tomorrow it won't be possible. We have to prepare for this. So that means the staff which is there in this department, they are all inefficient and incapable. This is basically a competitive exam. Competitive exam म्हणजे तुम्ही competitive असू नका सर, तुम्ही असू नका. म्हणजे पळय आता काम करता ते वेगळे तरेचे आणि हेंका कसले काम मेळपाचे. दॅट इज इनिशियल कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. बरें म्हाका सांग सर, हेंका यूज करपाक दिल्लो कॅल्क्युलेटर. कॅल्क्युलेटर नो. सो 12वीच्या भुरग्यांक कॅल्क्युलेटर यूज करूंक अलावड आहा. 12वीच्या बोर्डानूच कंडक्ट केल्या, बोर्ड कॅल्क्युलेटर यूज करूंक अलाव करता आनी हेंकां अलाव करूंक ना. तुमी म्हाका सांग सर, तुमचो एक तरी स्टाफ विदाउट कॅल्क्युलेटर खंयचें कॅल्क्युलेशन करूंक शकता. हांव तुका आतांच कॅल्क्युलेशन दिता एक पेपरार घालून. कॅन यू सॉल्व दॅट प्रॉब्लम. आत्तां हांव दिता तुका एक प्रॉब्लम, विदाउट कॅल्क्युलेटर तूं करूंक शकता. आयज सगळी टॅक्नॉलॉजी आहा, सगळे कॅल्क्युलेटर यूज करता, पण त्या भुरग्यांक तुमी कॅल्क्युलेटर यूज करूंक कित्याक दिवना. म्हणजे तुमकां त्या भुरग्यांक मुद्दाम फेल करपाचें आसलें. आनी आमचो असोय आरोप आहा तुमचे थोडे कोण तरी फेवरेट अशे गव्हर्मेंटाचे आनी तुमचे कोण तरी उरले फाटीं म्हणून तुमी हो सगळो प्रोसेस हो बंद करपा खातीर हो रिजल्ट असो लायिल्लो आसा. तुमचे आनी कोणाक तरी भितर घुसकोवपाचें आहा म्हणून तुमी हो प्रोसेस हो रॉंग केला आनी हो सगळो झिरो करून उडयला. सो इट इज वेस्ट ऑफ मनी. आनी तुमी आमचे तरणाटे जे आसा, यूथ जे आसा, तेंचे तुमी पाशियेस काबार करून उडयतात. लेखा खात्यान लेखा अधिकाऱ्यांचे जागे भरपा खातीर नोव्हेंबर म्हयन्यान 80 जाग्यांची जायरात केल्ली. राज्यांतल्यान 8,000 भुरग्यांनी अर्ज केल्ले. तांचे लेखा खात्याच्या वतीन गोंय बोर्डान जानेवारी म्हयन्यान परीक्षा घेतले. आतां 6 म्हयन्या उपरांत तांचो निकाल दिला. तो अजाप करपा सारकोच आसा. परीक्षेक बशिल्ले 8,000 उमेदवारांतल्यान एकय उमेदवार पास जावंक ना. लेखा अधिकारी खात्याच्या ह्या निकालाचेर मात गोंयभरांतल्यान लोक तिडक उक्तायतात. बेरेस्तारा गोंय प्रदेश काँग्रेसीन लेखा खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेरावो घातलो. लेखा खात्यान परत जायरात दिवची न्ही. 8,000 उमेदवार परीक्षेक बशिल्ले तांच्याच पेपरांची परत तपासणी गोंय विद्यापीठान करची अशी मागणी काँग्रेसीन लेखा खात्याच्या संचालक परेरा कडेन केली. गोंयच्या इतिहासान पयलेच फावटी 8,000 भुरगे एग्जामीक बसले आनी 8,000 फेल जाल्या. सो ह्या संदर्भान आमी डायरेक्टर एकावंट्साचो मेळपाक गेले जाप विचारपाक आनी तो आमचो डायरेक्टर कांयच सांगपाक रेडी ना. कित्याक तेकाय पटलां की हें कितें जालां पळय तें रॉंग जाल्लें आसा, हें सारकें जावंक ना. आनी आमगे तेका खूब प्रश्न केल्या. जशे हे भुरगे जे आहा ते ग्रॅज्युएट आसा 12वीच्या वयर, पूण एग्जाम कंडक्ट करपाक दिल्या 12वीक. आतां 12वी बोर्डाक, आतां बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कोणाची करता अप टू 12. आनी ग्रॅज्युएट भुरग्यांचे जे इवॅल्युएशन जावं एग्जाम दिता ती युनिवर्सिटी दिता, पूण ही तेंची पद्दत ही सारकी ना. दुसरें म्हटल्यार 7 म्हयने तांकां कित्याक लागले हो रिजल्ट डिक्लेअर करपाक.
होय आमी तांकां प्रश्न दिला आनी थोडे सोल्युशन दिला तांकां. थोडे आमी आमचे सजेशन दिलां. पयलें म्हटल्यार हे सगळे पेपर री-इव्हॅल्युएशन जावंक जाय आनी री-इव्हॅल्युएशन गोवा युनिवर्सिटीन करपाचें. सेकंड आमी रिलॅक्सेशन मागला. जे 50 पेपर 1 50 पासींग मार्क दवरल्या आनी पेपर 2 60 दवरल्या ते आमी तांकां सांगल्या तेन्ना तुमी गोवा बोर्डाक दिता. गोवा बोर्डाची पासींग जे आसा ती 33% ती सकयल हाडात. तिसरें आमी तांकां सजेशन दिलां की ह्या भुरग्यांक परत टेस्ट दियात आनी रिलॅक्सेशन दियात. आनी हे भुरगे जे आसा ते फेल जावंक शकना. खंय तरी गडबड जाल्या पेपर सेट केला तांकां जो सिलेबस दिला तो सिलेबस एज पर आमचे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्साचे जे कॅल्क्युलेशन लागता त्याच्या प्रमाणे ते पेपर ना. तेंच्यांनी एक सिलेबस काडला आनी तो ठोकून दिला. सो अशें जावंक जायना. जी कॅल्क्युलेशनां आमच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटाक लागता तेचेरूच एग्जाम जावपाक जाय कित्याक ते थंयच काम करपाचें. आनी आमकां ह्या डिपार्टमेंटान जे पोस्ट खाली आसा ते इतकी तेप खाली कित्याक हे आमचे कडेन मागला. पूण तो एकूय प्रश्नाचें उत्तर दिवंक हांगा शकलो ना. आमकां हुस्को दिसता गोंयच्या ह्या बेकार लोकांचो बेकार एड्युकेटेड जे आमचे यूथ आसा तेंचो आमकां हुस्को दिसता. आनी हे गव्हर्मेंट जाणीवपूर्वक हे झिरो तांकां घातल्या जावं फेल केल्या आनी हो प्रोसेस एकदम बंद केला. तुमकां उडास जातलो की फाटले फावटी टेम्पररी पोस्ट हांगा हितून कलेक्टरान काडलेलो ते तशें एबॉलिश केले. हे आतां परत एबॉलिश परत प्रोसेस स्टार्ट करतले आनी थोड्या तेंपान इलेक्शन येतले. आतां डायरेक्टरान सांगला जवळ जवळ 7-8 म्हयने लागतले म्हणटा तो परत प्रोसेस करपाक. जर 7-8 म्हयने लागले जाल्यार लोकसभेचे इलेक्शन येयले जावं आनीकूय कसले इलेक्शन येता. म्हणजे एकंदरीत गोंयच्या तरणाट्यांनी शादूर रावपाची गरज आसा की हांगा पोस्ट घेवपाची बी कांय ना. हे गव्हर्मेंट तुमकां फटोवंक सोदता तेन्ना तुमी शादूर रावा आनी हो प्रोसेस जो एकदम लास्ट स्टेजीचेर आसा हेचेर दबाव घालपाची गरज आसा. होच प्रोसेस कंटिन्यू जावपाक जाय. ह्याच 800 भितर जे क्वॉलिफाय जावंक शकता तांकां क्वॉलिफाय करपाची गरज आसा. नाजाल्यार री-इव्हॅल्युएशन करूंक जाय, री-टेस्ट दिवंक जाय आनी हो प्रोसेस जो इतलो तेंप लागला तेचेर हे सुटावो जावंक जाय. आमचें हे डिपार्टमेंट बरे भाशेन चालू जावंक जाय. गोंयच्या तरणाट्यांचेर जो अन्याय जाला तांकां न्याय मेळपाक जाय हीच आमची मागणी जावन आसा. ओके आमी ताका एक चॅलेंज सेपरेट दिल्या. ह्या आमच्या डायरेक्टराक आमी एक चॅलेंज दिल्या की फाल्यां तूं आनी तुजे स्टाफ जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी तोच पेपर जो तांकां पेपर पयलींय पावल्लो आसा तो पेपर तेंच्यांनी फाल्यां आन्सर करपाचो आनी ते 50 आनी 60 मार्क्स घेवन दाखोवपाचे. ते तयार ना म्हणजे फाल्यां जावपाचें ना. मागीर हांवें ताका सांगलें तुमकां हांव 8 दीस दितां 8 दिसांनी तूं आनी तुजे ऑफिसर तयार जा आनी ही एग्जाम तूं पास जावन दाखय. तरी तो जाग काडिना. तिसरें तेका हांवें सांगलें की तुमी कॅल्क्युलेटर यूज करूंक आमच्या भुरग्यांक दिवंक ना पूण 12वीच्या भुरग्यांक कॅल्क्युलेट यूज करूंक दिता. आनी हांवें ताका विचारलें तुका एक कॅल्क्युलेशन हांव घालता आतां हांव घालता कॅल्क्युलेशन तुका एक तूं विदावट कॅल्क्युलेटर तूं तें सॉल्व करून दाखय. जाल्यार तें म्हणलो आपणा कडेन जावचें ना. म्हणजे तो ओग्गी रावलो. तेच्या खंयच्याच ऑफिसराक विदावट कॅल्क्युलेटर हें कॅल्क्युलेशनां करूंक शकना कित्याक टॅक्नोलॉजी आसा अवेलेबल. सो आमचे हे तरणाटे आसा ते खंय घुसपाले आसतले तांकां मातशें रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय मेळपाक जाय. आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक न्याय मेळपाक जाय. एश्युरन्स अशें कांय दिवंक ना. फक्त सांगलां कितें ताका की ही एग्जाम जी पळय आशिल्ली ती इट वॉज कंडक्टेड बाय गोवा बोर्ड एंड गोवा बोर्ड हॅज डन द एंटायर प्रोसेस रायट फ्रॉम होल्डिंग द एग्जाम टू स्क्रुटिनी ऑफ द पेपर्स एंड रिजल्ट्स वर given to us by the Goa board. No, sir. Goa board can conduct the exam for graduate students. No, it's a professional Paper agency. कोणी सेट केली? Goa board. So तुम्ही गोवा बोर्डाक पे केले समथिंग पेपर सेट करपाक? पेपर जे पळय तांचे चार्जीस आसता ते पे केले हांवें. Amount, whatever charges were there, we have paid. That is there. No, it's not that. It's in lakhs. Well, as I told you, as per their whatever fees, they have their standard charges that we have paid them. Our staff answering that exam because our staff are not are dealing with different type of work. Once you are recruited, you have a initial training for the exams. You have initial training on how to carry on your day-to-day work, which is much different from this. This is basically exam for a recruitment. It can't be compared to this. What's the existing shortfall in the staff currently? How many vacancies? Currently, you could say around 100 accountants.
So you're short of 100 accountants. accountants. Yes. So regarding re-evaluation, they have demanded. Yeah. So this is not something that we can decide. Re-evaluation is to be. I don't think it's possible. But anyway, as they have said, we could always take it up. So you